आमचे जे कितें मतभेद थोडे जावन पयलीं थोडे तिकेट मेळना जावन कितें जावन वेगळे वेगळे आमचे पक्षाचे लिडर गेले 5 वर्सांक जावं 10 वर्सांक पयस गेल्ले आसा तांकां आमी सगळ्यांक एकठांय करपाक जाय जे जे BJPच्या विरोधान आसा तांकां सगळ्यांक आमी उलो मारलेले आसा परत येवचे मागीर हांव स्पश्ट क्लियर करता जे जे BJPच्या विरोधान आसा आमकां कोण स्लीपर सेल नाका जे BJP खातीर काम करतात आनी स्लीपर सेल जावन भितर येतात ते आमकां नाका आमकां जाय जे जांकां परतिडक आसा BJP व्हरोवपाक असले सगळ्यांक आमी उलो मारला काँग्रेसचे आसूं ते आनी खंयचे आसूं त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी उलो मारतात की परत येवन पक्ष घट करुया आनी आमी एकमतान फायट करून गोंयकारां विरुद्ध जो सरकार आसा ताका भायर मारया. आता एक फ्युचर आसा पण ते काँग्रेसीन पक्षान असो लोकांकूय खबर ना तांकां प्रवेश केन्ना दितले काय तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करतात ते आमकां प्रवेश दियना. गोंयभरांतल्यान आमकां पक्षाक जॉयन जावपाक वेगळे वेगळे लिडर्स जावं वर्कर्स अशे आमकां अप्रोच जायत आसा. आमी पक्षाची भुमिका ठामपणे आमच्या लोकांक आनी डिस्ट्रिक्टांक सांगिल्लें आसा की काँग्रेस पक्ष हो लोकांचो पक्ष लोकांनी तयार केल्लो पक्ष देशा खातीर आनी हो पक्ष लोकांचो जाल्ले कारणान आमी कोणाकूय आडयना पूण तो डिफेक्टर आसपाक जायना तेजे अगेन्स्ट स्ट्रॉंग क्रिमिनल इश्यूज आसपाक जायना तेजेर सिरियस केसीस कितें आसपाक जायना असल्या कार्यकर्त्यांक लोकांक आमी प्रवेश दिवचो तेणी ब्लॉकाक कॉन्टॅक्ट करचो तो ब्लॉक तेजे नंतर तेगे प्रपोजल डिस्ट्रिक्टांत धाडटले आनी डिस्ट्रिक्ट तेजे नंतर आमच्या स्टेटीक धाडटले आनी तेजे नंतर तांचो आमी प्रवेश सुरळीत करतले. गोवा फॉरवर्डा म्हणजे गोवा फॉरवर्डा वांगडा गोवा फॉरवर्ड ही आमची ऑलरेडी आमचो घटक आसा 2022 आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी गोवा फॉरवर्ड बरोबर चालू आसा. असेंब्लीनीय चालू आसा असेंब्ली भायरूय चालू आसा. काल आमचे बैठकीक आमी निर्णय घेतला की आमच्यो ज्यो चर्चा गोवा फॉरवर्डा बरोबर आमी सुरू करचे त्या प्रमाणे आमी आतां काम सुरू केल्लें आसा. आमी लीड घेतले आनी गोवा फॉरवर्डा बरोबर आमी ह्या विधानसभेचे कशें वचपाचे मुखार हाचेर आमी चर्चा ह्या 2-4 दिसांक स्टार्ट करता. आमी हांव तुका इंडिव्हिज्युअल हेका घेतलो काय तांची उपादां ना. आमी म्हणलां डिफेक्टर जो पक्ष सोडून लोकांक न विचारता दुसऱ्या पक्षांत वयता ताका डिफेक्टर म्हणटात. त्या डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आमी पक्षांत अशेंच दिवचे ना. अशें तुमी सांगले खूब फावटी सांगले घेवना. 2022 आमी अनाउन्स केले आमचे जे जे 10 आमदार गेले त्या 10तला आमी एकल्याकूय घेवना. सर विनी जाता न्हू पळय कॅन्डिडेट सगळे घातले 40 मतदारसंघ आनी विनिबिलिटी ना पळयतले आनी तो डिफेक्टर आसा काय ना तोय पळयतले कारण लोकांनी डिफेक्टरांक हरयल्ले आसा आनी म्हाजे मुखार गोंयचे लोकांक हें व्हडलें दुयेंस लागलेलें आसा डिफेक्शनाचें तें आयज आनी कालचें न्ही खूब वर्सां पयलीं लागलेलें तें दुयेंस आमी काबार करपाचो फर्स्ट निर्णय हो काँग्रेसीन घेतला आनी मोगो पक्षान तेजें स्वागत करून बाकी पक्षाकूय सांगला. हांव चॅलेंज करता BJPन हो स्टँड घेवचो आनी दाखोवचो. डिफेक्टरांक जंय शक्य आसलें जंय शक्य आसा फक्त 33 कित्याक 50% सुद्दां क्रॉस करपाक शकता. जंय महिला केपेबल महिला मेळ्यो ते बरे लिडरशीप जर दिले मतदारसंघात डेफिनेटली ते. सर पेडणे मतदारसंघा खातीर तुमचो कॅन्डिडेट तयार आसा? आमच्या खंयच्याच मतदारसंघात कॅन्डिडेट ना हेजो उणाव ना. सगळ्या मतदारसंघांत 40 मतदारसंघांत आमचे कडेन कॅन्डिडेट आसा. आमचे ब्लॉक कमिटीज आसा बूथ कमिटीज आसात आनी एकूच ना 3-3, 4-4 कॅन्डिडेट आसा. ती सगळी प्रक्रिया सुरू जातकर प्रोसेस सुरू जातकर जातली पूण आमी पळयतले तेजो बूथ लेवलाचेर कनेक्ट कितलो आसा ताजो सोशल मिडिया तो कितली वापरता कारण आयज सोशल मिडियाचो बी जमानो आसा. सो बूथ कमिटी कनेक्ट लोकां भितर तेजे एक्सेप्टन्स आनी सोशल मिडियाचेर तेजे कितले प्रेझन्स हेय आमी पळयता.